ही घडणूक पळयल्यार मराठीतली एक कविता याद जाता. माणसांनी माणसाशी माणसासम वागणे. मात आयच्या समाजांत ही माणुसकी उणी जायत आसा. काणकोण 8 वर्सां पयलीं मनीसपणाचें एक बरें उदाहरण घडिल्लें पळयात. 8 वर्सां पयलींची गजाल. अनूप कामत हो भुरगो शेळ्यार काणकोण हांगा रावतालो आनी तो वेल्डिंगेचें काम करतालो. पूण कांय टायम वयतकीर तेजो बापूय एक्सपायर जालो, भाव एक्सपायर जालो, अशें करून घरांतली सगळी मंडळी एक्सपायर जाल्ली. तेन्ना हो अनूप एकटो पडलो आनी तो मानसीक रित्या हारलो. तो रस्त्यांनी पिशा भशेन भोंवपाक लागलो, फाटकी कपडे घालून भोंवपाक लागलो. दिलीप किंकरे, संजय कोमरपंत, रमाकांत गांवकर ह्या लोकांनी एकठांय जावन ताका बांबोळी पिटलां घातलो. अचानक 4 दिसां पयलीं फोन येयलो पुलिसांचो दिलीप किंकरे आनी तेणी सांगलें अनूप कामत आसा हो एक्सपायर्ड जाल्लो आसा. सो आमी कितें करप? बेवारशी म्हणून हेजी बॉडीचो क्रियाक्रम करप काय तुमी कोणी फुडें सरतले? एक 4 दिसां पयलीं म्हाका फोन आयलो की तो आजी एक्सपायर्ड जालो म्हणून. आतां हालीं 1-2 म्हयने एक 5-6 म्हयने जावन वर्सभर हांव गेलो ना, पूण मागीर ताणें बांबोळी बॉडी तेका म्हाका फोन तेकर ताजी सगळी फॉरेस्कर प्रोसिजर करून ती बॉडी ती परत मागीर मेडिकलान धाडली ताणी हांगा आनी पोस्टमॉर्टम करून व्हरपाची आशिल्लो. रिपोर्टर बबेश बाब, आमगे मिडिया बबेश बाब, म्हगे फ्रेंड संजय कोमरपंत हे 4 जाणां अशें धरलें की आमी तागे बॉडी आमीच करतले, बेवारशी म्हूण करची ना. ते सांगपाक बेवारशी करची पडटा आमकां. ना, बेवारशी पावत दिवची ना आमी, कित्याक आमी इतलें केल्ले कडेन आमी इतलें करूंक शकता म्हण आमी कितें खर्च येता तो करतले. आज ही आमी येवन हांगा सांतिनेर येवन ही बॉडी आमी दहन केली तेन्ना आमकां सगल्यांक आमी जें कितें तेन्ना केल्लें तें आज समाधान मेळ्ळें. एक व्यक्ती काणकोणची आमगे नगराव आमगे वार्डांतली व्यक्ती ती अशी भोंवताली, आज म्हाका फळ मेळ्ळें कित्याक तो बरो मुक्ती पावलो आनी ताजी ध्येय पळयतकच म्हाका इतली उमेद जाली की निवळ क्लीन. समाजांत अशेय मनीस आसा की दुसऱ्या खातीर, परक्या खातीर आपलो वेळ दिवन, आपलो पयशे मोडून तेंचो अंतीम संस्कार खातीर फुडें सरले. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर.